सिंचा जर सुरू झाले ना जाल्यार जे मायन ओनर्स आसा किंवा सेजा गोवाज आसा तेच म्हणया जाल्यार म्हाकाय खबर आसा की ती एक तांती तलवार आसा तेंचेर एक दीस तांकांय ते कमी करतले आनी आसा ती बेकारी आनी हे बेकार म्हणून हांगासर गोंयांत कितें जातलें पळय आनी दिवचले ते आमी तुमकां सांगपाक शकना सो तेच्या खातीर ह्या व्यासपीठा वयल्यान बिचोली बचाव अभियान आनी मोगो पक्ष डिचोली ह्या व्यासपीठा वयल्यान हांव सरकाराक इशारो दिवपाक सोदतां की येता त्या 2 म्हयन्या भितर तुमी मायनिंग सुरू करा आनी जर तुमच्या कडेन मायनिंग सुरू करपाक जालें ना जाल्यार ज्या मोगो पक्षाचो हांव भाग आसा त्या मोगो पक्षान सरकारांतल्यान भायर सरचें जे लोक खाण कामगार हांगासर आयले ना हे दुःख ना पण तुम्ही सरकारा बरोबर जर झगडटले जाल्यार तुम्ही एकठांय येवपाक जाय तुम्ही एकत्रीत येवन तुम्ही झगडी करची पडटली तुम्ही थंय बस स्टँडाचेर येवन बसतले आनी थंय लोकांक शो दाखयतले म्हणून कांय फरक पडचो ना सरकाराचेर सरकार हे कांयच तांकां पडलें तुका पडलेलें ना सरकारा लोकांचेर उद्या दिगंबर कामतनं सोडणार मला पकडणार कारण सगळेच गुंतले काँग्रेसचे आणि ते गुंतले म्हणून तर यांना सरकार यांचं सरकार जाग्यावर सरकार पण योग्य पद्धतीने मनोहर पर्रीकरांनी त्यांची कबर खोदली काँग्रेस आज दुर्दैवानं विद्यमान सरकार त्याच कबरीत चाललंय त्याच कबरीत दुसऱ्याला बोट दाखवता नाही तर 4 बोट आपल्याकडे असतात जाल्यार 3 MP आमचे थंय आसा 3 MP हांचे काम ते जे गोंयचे जे कितें विशय आसा पळय हे सेंट्रलाक मांडपाचे आमी लिडर सुद्दां गोंयच्यान धाडटा पळय तो सारको वेवस्थीत धाडून ते हाडटा